मेळाव्यात आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुणे तुमच्या समोर असतात. सर्वप्रथम आज ज्या ऐतिहासिक अशा या मेळाव्यात आमचे गोंयचे तमाम पेडणे तालुका तसेच गोंयचे समाज बांधव आज उपस्थित असतात. त्यांचे हांव हांगा स्वागत करता आणि त्यांचं अभिनंदन करता. आजचो जो मेळावो आज आम्ही हांगा आयोजन करपा खातीर जे तरेन तयारी केल्या हो मेळावो आयोजन करपा खातीर गेली 2.5 म्हयने आमचे समाज बांधव गांवागांनी वचून हो मेळावो आयोजन करपा खातीर सगळे तळमळीन काम करपाक लागले. कारण एकच आसा, समाजाची एकजूट आणि ह्या एकजुटींतल्यान आमचे जे प्रॉब्लेम आसा आणि ते प्रॉब्लेम आमकां ते सॉल्व करपाक जाय जाल्यार आमी कशें करतले हो एक ध्यान मनान दवरून एखाद्या विधानसभेत आमच्या समाजाचो आमदार कशें करतले असो एक विचार करून आमचे समाज बांधव गेले 2.5 म्हयने वाड्या वाड्यांनी वचून आमच्या ह्या मेळाव्याची आयोजन केल्ली आसा. बंधूनो, हो मेळावो हो सादो ना. येता त्या आमच्या भवितव्याचो हो मेळावो आसा. ह्या मेळाव्यांतल्यान हांगसर राजकीय क्षेत्रांतले अनेक पक्ष आसात. समाजाचे वेगळे समाजाचे घटक आसात. त्या घटकांक आमी जाणूंक सोदता येणाऱ्या विधानसभेत आमचो समाजाचो एक तरी आमदार आमी करी करतले म्हणून. त्या खातीर ही एकजूट आज आमी हांगा एकजुटीची हांगा तयारी केल्ली आसा. बंधूनो, आज पळयता आमी गोंयांत जवळ जवळ 77 आमकां राजकीय आरक्षण लागू जालें आणि त्या वेळा पासून आमच्या समाजाची प्रगती जाल्या काय कितें ही पळयली आमी, पण केल्यार कांयच ना. पयलो आमचो आमदार देव मामा मामलेकर जालो. त्या वेळाची परिस्थिती प्रमाणे देव मामा मामलेकरान आपल्या जाय तरेन तशें थोडेफार काम केलें. पण त्याच्या नंतर जे आमदार जाले गोंयांत, जे रिजर्वेशनाचेर आमदार जाले, त्यांनी पेडणेचो डेव्हलपमेंट करूं ना जे पद्दतीन करूंक जाय तसो आनी समाजाचो डेव्हलपमेंट करूं ना. हो म्हाजो पूर्ण एका हें आसा, आक्षेप आसा. बंधूनो, हो मेळावो हो सादो मेळावो सजणूंक जायना. आमी अपेक्षाच्या भायर चिंतताले तरी पण लोक अजून येवपाक जाय. आज येयल्यात ते कमी ना, पूण हो मेळावो हो इतिहासीक मेळावो आमी दाखोवन दिता ह्या राजकीय क्षेत्रांतल्या पक्षांक आनी हांगसरल्या पेडणे मतदारसंघाच्या वाठारांतल्या लोकांक सांगतात येणाऱ्या टायमार आमच्या समाजाचो तुमी विचार करचो पडटलो. आमी पळयतात आमच्या समाजाचे अनेक शिक्षण क्षेत्रांतले भुरगे शिकून बेकार आसात. आमच्यो जी व्यवस्था आसा ती तशा तशी आसा.
खंय तो बदल जालो ना. राजकीय क्षेत्रातले हे आरक्षण इतर काही पक्षांनी आमदार घडले आणि घडल्यानंतर ज्या पद्धतीने त्यांच्या मतदारसंघाचो ज्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट जावंक लागलो, विकास जावंक लागलो, तो झालो ना अशें आमकां खंत दिसताली. आणि समाजाच्या दृश्टीन पयलो जाल्यार समाज याची दुर्दर्श सुद्धा झाली ना. म्हणून आमकां या मेळाव्यांतल्यान तुमकां एकच सांगता, येणाऱ्या 27 इलेक्शन आसा आणि या इलेक्शना खातीर जी आमी आज एकजूट जालेल्या ती तुम्ही कायमची राखून दवरची पडटली. कारण आज आम्ही जवळजवळ 12 ते 15 लोक जवळजवळ 2.5 महिने रात न दीस पोवन आसतना माझे मतदारसंघ तसो पेडणे मतदारसंघ आम्ही भिजून काढलो. वाड्या वाड्यांनी बैठका घेतल्यो आणि तांकां महत्व सांगलें. कारण ही तुमकां शेवटची संधी आसा. त्याच्या नंतर आमकां कदापि आमदार जावपाची शक्यता आमची कमी आसा. आयजो तुम्ही विचार करपाक जाय आणि घरा कडेन तुम्ही बसून चिंतन करपाक जाय. येणारें जे विधान इलेक्शन आसा ते आमच्या समाजाचे शेवटचे इलेक्शन जावंक शकता. लक्षात दवरात. कारण हांगा कमीत कमी आमची 4 ते 4.5 मतां आसा आणि ही आसून सुद्धा आमचो अजून आमदार जायना. आणि हीच लक्षात घेऊन आमच्या कार्यकर्त्यांनी गेल्या 2.5 महिने समाजाच्यो बैठका घेतल्यो आणि त्या बैठकीत एक विचार केलो, ही संधी आम्ही कशी तरी घालोवची ना. ही संधीचो आम्ही फायदो करून घेवपाक जाय. आमचे मतभेद आसताले, राजकीय क्षेत्रांतले आसताले, कदाचित आमचे घरगुतीचे भेदभाव आसताले, हे सगळे विसरून येणाऱ्या काळात आमचो एकमेव आमदार एकच आमच्या फाटल्यान रावन आम्ही विधानसभेत आम्ही धाडूया. हांव म्हाज्या ल्हानशा उतरांनी तुमकां आयच्या दिसाचे हांवें थोडक्यान प्रास्तावीक तुमकां नियाळ सांगलेलो आसा. म्हाका खात्री आसा तुम्ही नक्कीच घरा वचून एक 5 मिनटां तुम्ही विचार करात. जवळजवळ 40 वर्सां जालीं आमकां ह्या राजकीय क्षेत्रांत आमकां राखीव मतदारसंघ आसून सुद्धा आमचो आमदार जायना. ही खंत आसा. आणि जो पळयलो जाल्यार काणकोण तो पेडणे पर्यंत आणि 70 ते वास्को पर्यंत आमचो विकासूच जालो ना. आमदार वखदे खातीर आसता. रिझर्व सीटांतलो आमदाराचें काम कितें आसता, तेणी समाजाचे हे बरोबर मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करपाचो आसता. पण तो हांगा जालो ना. म्हणून आम्ही तुमकां सगळ्यांक विनंती करता, कळकळीची विनंती करता. आणि खास करून पेडणेकारांक म्हाजी हांव फोंडेच्यान येयल्लो आसा तुमकां सांगपाक, ही संधी तुम्ही घालोवपाक जायना. आम्ही जो एक कॅन्डिडेट ठरयतले त्या कॅन्डिडेटच्या बरोबर तुम्ही सगळ्यांनी रावचें पडटलें. इतलें सांगता. जय भीम, जय गोवा, जय संविधान.